तर आम्ही जेजूक स्वागत करया पवित्र सक्रमेंतांत आयचे दीस आमच्या मुखार हजारांच्या जेजू आमचे सगळे कुटुंबाया वेदीचेर भेटोवन दिवन आमच्या सगळ्या भुरग्यां बाळांक आमच्या युवजनांक वेदीचेर भेटोवन दिया आनी फिरगेचेर तांकां वावर करतल्या सोर धार्मिकांक समर्पण कर दिवया सगळ्या संघ संस्थांक समर्पण कर दिवया आनी सगळ्या विवर्सांक आमी सगळे समर्पण करून दिवन ह्या वेळार देवाची काकुळतांनी कृपा मागून सुम्याक आराधना आमी करया तशे विशेष काकुळतांनी कृपा आज आमी जोन कान घेवया आनी प्रत्येक जावन सगळ्यांचेर देवाची काकुळतांनी कृपा देवून येवच्या खातीर सगळी पिडा शिडा ह्या आराधनाच्या वेळार गूण जावच्या खातीर सगळे मोदीक बेजार एकंत आसले सगळे पयस वयच्या खातीर निरासपण पयस वयच्या खातीर सलवानी पयस वयच्या खातीर आनी कितें बोर रिणाचे भार आसात ते सगळे आमचे ताण पयस वचून शांती समाधान समय सांगता जिवंक जाली कृपादार सरेस्पर देव आमकां ताच्या पुता मारिफात समेस्त तांक लाभोवन दिवना आज आमी मागया हालेलुया 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 हर गां तुका जेजू महिमा तुझा गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधन तुका जेजू नमान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू गलिस्तान जय जय तुका जेजू होसाना तुका जय सिला जय हालेलुया 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 हे रबर कलवर दगशा शंदर बर करबर कल जीसा जीसा in the mighty anointing of the Holy Spirit will come upon us in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Krista aradantuka aradantuka atmya aradantuka aradantuka amcha triyek deva aradantuka papa aradantuka aradantuka Krista aradantuka aradantuka atmya aradantuka aradantuka amcha triyek deva सुंदर तो गेलो मनुष्या तुझ्या सारख्या सोबताचे अधीन दिलो मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो गेलो मनुष्या तुझ्या सारख्या सोबताचे अधीन दिलो आराधन तुका बाबा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका aradantuka atmya aradantuka aradantuka amcha triyek deva कायलोय काढून धांवडायलो करसार मोरून सडवण करून आमकां जीव दिलो मनीस
म्हूण संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलो करसार मरण चडवण करून आमकां जीव दिलो आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आज्ञा आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा पवित्र आत्मा आमकां जीव दातारतो जिवीत दिवंक म्हणून सुमयान आमचे वयर पाठयलेलो तो पवित्र आत्मा त्या पेंतेकोस्त दीस अपोस्तलांचेर आनी मरियमाचेर देवून आयलो तो पवित्र आत्मा आज ह्या मागण्या वेळार आमचेर देवून येवं दी आमचे सगळे ते आसलेले खोटेपण मेळेपण सगळे ताजे उज्यान आमकां भस्मून नितळ करूं दी कित्याक तो जावन आसा भस्मसो उजो आज तसो पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया आमचे सगळे जिवीत ते पवित्र आत्म्याक समर्पण कर दिया सगळ्या संवसाराचे राजवटके चलयता तो पवित्र आत्मा आमच्या कुटुंबाचेर राजवटके चलोव दी आमच्या ह्या फिरगेचेर राजवटके चलोव दी आनी हर एकल्याच्या जिवितांत तोच राजवटके चलोव दी म्हणून आज आमी आराधन करन तशे लागी आमी मागया Paraclita curvera dara Curpeso paus amcher shena nitar karamka Povitratmya paraclita curvera dara Curpeso paus amcher shena nitar karamka Aradan tuka baba aradan tuka Aradan tuka Krista aradan tuka Aradan tuka Atmya aradan tuka Aradan tuka Amcha triye deva Aradan tuka Baba aradan tuka Aradan tuka Krista aradan tuka Aradan tuka Atmya aradan tuka Aradan tuka Amcha triye deva Alleluia 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 Alleluia, 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 Alleluia. घट्ट थाळी पेटून जसं आम्ही स्वागत करूया घट्ट थाळी आणि संतोषान सगळे आम्ही उभे राहूया दाविदाच्या किर्तनांत एक किर्तन अशें आसा जे सगळ्यो देवान केल्ल्या उपकारां खातीर एक अर्घां दिवचें किर्तन 130 अध्याय किर्तनाचो ग्रंथ 130 अध्याय थंय सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता म्हळ्यार ससनाक बाळता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देखून द्वितीय पुस्तक सांगता 10 अध्याय 17 वाक्य तो देवाचो देव धन्याचो धनी वर्तो देव भयंकर देव पक्षपात करिना लॉस बिलकुल घेना आनी देवाचें उतर दुसऱ्या वाक्यांक सांगता देवांच्या देवाक अर्घां दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक 26 वाक्य आसात आनी 26 अर्घां स्तुती तो बटयता आनी आमकांय आज हेंच कांय आमी भेटयचें म्हूण ना पूण आमकां देवान केल्ले उपकार जायते आसात
आदल्या हप्त्यातून आदल्या शुक्रारातून ह्या शुक्रार येता आसतना देवान आमकां मोस्त उपकार ताणें दिल्यात. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. विशेष जावन आज आमकां आमच्या पांयांनी येवन ह्या आराधनाक येवचें एक वर्तें भाग देवान आमकां फावो केला. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आनी आमकां एक स्वास पळय धर्मार्थ जावन दिला. आमी जिवंत समाज देखून हो एक व्हडलो उपकार देवान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत केला. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सगळो हप्तो आमकां उगडांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले ताणें राखून व्हेला. बरी भलायकी दिल्या, मती समाधान दिल्या. पिडा शिडा आयल्यार ताचे वरी जैत आमकां दिला. देखून नानांत रितीची अर्गां स्तुती हो दावीद आपल्या किर्तनान भेटयत आसतना आमी आज नानांत रितीची आमकां मेळिल्ली अर्गांय देवाक आमी सुम्याक समर्पण कर दिवन ताची आमी स्तुती करया, ताका आमी अर्गां दिवया, ताची महिमा आमी वाक्यरया. कित्याक आमच्या जिवितांत ताचो मोग सस्नाक बाळता. ताचो मोग सस्नाक बाळता. देवांच्या देवाक आमी अर्गां दिया, कित्याक ताचो मोग सस्नाक बाळता. दुनियाच्या दुनियाक अर्गां दिया, कित्याक ताचो मोग सस्नाक बाळता. देखून आमी हर एकली त्या देवाक नमान करया, ताची स्तुती करया, ताका अर्गां दिवया. जेजू कोरस ह्या सक्रामेंतांत उंड्याच्या रुपाकाला हजर आसा आनी त्या हजरपणा खातीर आमी अर्गां दिवया, ताची स्तुती करया, ताची महिमा आमी वाखणया. बिडू ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಅತಿಶಯ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಅತಿಶಯ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೇ, ಆಲೋಚನ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ. ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ, ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ.
ಮಾಡ್ತಾ ಸೌಮ್ಯ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಸುರಗಳಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ ತಾಯಿಯು ತಂದೆಯು ನೀನಲ್ಲವೇ ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ನೀನಲ್ಲವೇ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸ್ಸೋತು ನಾವು ಹೋಗಲಾರೆ ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸ್ಸೋತು ನಾವು ಹೋಗಲಾರೆ ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ ಸಗಲಿದ್ದಾನೆ ಸೌಮ್ಯ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಸಗಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೌಮ್ಯ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನನ್ನ ಚೆಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ಈ ಸಭಾ ಹೇರಿಯ ತೋರಿಸು ಸೌಮ್ಯ ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಚಂದವೆಲ್ಲ ಅಂದ ಚಂದವೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಆಸೆಯೆಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲವೇ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ತುಮಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ನಾವು ತುಗ ಸಡು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ ಸಗಲಿದ್ದಾನೆ ಸೌಮ್ಯ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ मुझे मागणी तो जाना है ನೀನು मुझे ಎಲ್ಲವ कष्ट तो जाना है सौम्या ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ मुझे समस्या तो जाना है सौम्या ನೀನು निराशा तो ಎಲ್ಲವ जाना है सौम्या ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನನಗೆ ಸರ್ವದ ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾತ ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಸರ್ವ ಸುಂಟು ನಿಂಗೆ ಮುझे ಆಸ್ತೆ ಸುಂಟು ನಿಂಗೆ ಇದರ ನನಗೆ ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀನಲ್ಲವೇ मुझे सर्व सुंटु ನನಗೆ नहीं ಸರ್ವವು ನೀನಲ್ಲವೇ मुझे संगत आसो तुमसु ನನ್ನಲ್ಲಿ नहीं ಇರುವಾಗ ನೀನಲ್ಲವೇ ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು ನಾವು तुका साउंड नहीं सोना ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ सौम्या तो मुझे संज्ञा ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಿರಲು के नी साउंड नहीं सोना ಮನಸೋತು ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ तू सगलिंದ नहीं सौम्या ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ सगळे मुझे कष्ट तो जाना है ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ मुझे पीड़ा से तो जाना ನೀನು है ಎಲ್ಲವ मुझे समस्या तो जाना है सगळे तो पड़ता है ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ हालेलुया 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 सगळे जणांच्या सोम्या हजार का निघल्या आणि सगळे केले आणि सांग समाजले त्याने जे कष्ट आळू केले तो सांगा त्याला उरलो हा सांगा समाज मग सगळ्या जाणार त्याने सदिला खूप ठेवली मी असा हर गाणी वगळा मी स्तुती करी हालेलुया 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 हर गा वगळा स्तुती महिमा जेसो आराधन जे स्तुती जेसो मान जेसो हर्षितान जेसो वगळा तुका सोम्या जेसो हो जाण ना तुका सोम्या जेसो हालेलुया 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 आमची सगळी कामां आमचे कितें वावर आसा ते देवाच्या हातांत आमी समर्पण करून दिल्यार आमी सुलभायन आमकां मुखार वचोंक जाता प्रेज द लॉर्ड आमी इंत बेश्टें तरी टेंशन करून आमी आनी आमचो वावर आमी इंत करून तातूंत प्रेशर घाल आनी करून आमच्या जिविताची सगळी भलायकी पाड करच्या बदलाक सोम्याक समर्पण करून दिल्यार सोमी सगळी ताची जतन घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून सगळे व्हडले कांय कस्त मरणात देव आमच्या सांगत असल्यार जेजू सांगत आमी जियेता वय जाल्यार तर जेजू आमचे सगळे समस्या परिहार करूंक शकता प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया. Hallelujah. देखून देवान दुसरे नाव या संवसारान दिल्लें ना, सोडवणेचें नाव एकच नाव, ते जेजू म्हणलें नाव. त्या जेजू नावाक मात्र सोडवण आसा, सुडका आसा त्या नांवान मात्र. देखून त्या नावाक आमी स्तुती करता. आज ह्या सक्रामेंतान जेजू खरोच हजर आसा. वावरतान पातयेंचे सत्य जायतीं अजाप आनी अद्भुतां सक्रामेंतान जाल्लीं आसात. येदोळूच 130 आनी 2 132 पवित्र सभेन मानून घेतलेलीं अजाप आनी अद्भुतां आसात. आनी ताच्या भायर जायतीं आसात, पूण पवित्र सभेन तेदूळ मानून घेनातलीं तीं आसात, पूण घेतिल्लींत 132 व्हड अजापां आसात. देखून तीं पुरा सक्रामेंतान जाल्लीं अजापां, उक्रिस्तान जाल्लीं अजापां. देखून आमचें जिवीत कितें आसा तें जेजूक समर्पण कर दिया. आमी बेश्टेन तरी त्या माथ्यार आमच्या ते कश्ट वावून व्हरच्या वतल्याक जेजून सांगलेलीं माथेवाच्या वांजेलांत 11 वाद्यांत तें वाक्य क्लियर सांगता आमकां. कश्टतल्यान आनी वजन वायतल्यान तुमी म्हजे सरसेन येया आनी हांव तुमकां विश्व दितलो म्हणून. देखून आमचे कश्ट, आमचे अनवरान पिडा आशिल्ला, आमची निरासपण, कितें पुरा मतीची कारांदे आसा, बेजारां आसा, कितें पुरा कुटुंबाचे समस्या आसात, हे गडबड ह्या वेदीचेर आसल्या सोम्याक भेटोवन दिया आमी. ही वेदी पवित्र, जें कितें तुमी त्या वेदीचेर भेटोवन दिता तें सगळें पवित्र जाता. तुमचे कश्ट परिहार जावंक एक व्हरतो अवकाश आमकां देवान दिवचो आराधनाच्या वेळार त्या वेदीचेर आसल्या जेजूक समर्पण करून दिवं. देखून तुमचें जिवीत, तुमचें कुटुंब, तुमच्या लग्ना जिवीत, तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या युवजनांक सक्कड समर्पण करून दिवया. ह्या फिरगस कुटुंबा खातीर विशेश जावन जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करून दिल्ल्या ह्या फिरगजींतल्या सगळ्या लोकांक, आज सगळ्या वाड्यांक, गुरुकारांक, प्रतिनिधींक आनी सगळे संघ संस्थांक जेजूच्या पांया तळा ह्या वेदीचेर भेटोवन दिया. आनी सगळे तुमकां प्रत्येक जावन दिल्ल्या त्या याजकांक, धार्मिकांक समर्पण कर दिया. आनी देवाची काकुळतांनी कृपा आमी मागया तांच्या हर एकल्यांचेर, आनी तुमची कुटुंबां आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी. आज आसले बरी फाल्यां आसचें नाका. नवे संगती, नवे देवाची कृपा, आनी हर एक दीस ताची कृपा नवी म्हणटा, हर एक दीस ताचे अभिषेक नवे म्हणटा, हर एक दीस ताची काकुळत नवी म्हणटा. देखून हर एक दीस ती नवी कृपा, नवो आदार, नवी सकत आमी आपणावच्या खातीर आमी सक्कड समर्पण कर दिवया. आमची पिडा शिडाय समर्पण कर दिया. सक्कड जेजूच्या पांया त्याला भेटोवन दिवन आतबान सगळें समर्पण कर दिवन आमी जेजू कडेन मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या सगळें आमचे जिवीत ह्या पांयांना समर्पिता. सोम्या आमच्या आशा अपेक्षा, आमचे कश्ट समस्या, आमचे कश्ट हरी एक समस्या ह्या आतां समर्पिता. सोम्या सगळी पिडा ती आतां समर्पिता. सोम्या हरी एक तुका आसा जाल्यार कितेंच ना, कितें तूं आमच्या सांगात आसाय, तूं आमकां पळयताय, तूं आमकां समजाताय, तूं आमचो मोग करताय, तूं आमच्या सांगात आमचे कश्ट असते आसाय, ते गाय मारपा आमचे कश्ट पळयताय. तूं तुज्या हातान समर्पिता. सोम्या म्हणजे सगळें जिवीत तुज्या हातान समर्पिता. तुज्या हातान तें आसो सोम्या, तुज्या हातान तें आसो, तुज्या हातान तें आसो. तुजें जैत आमकां मेळ्ळ्या पुरो सोम्या, तुजें जैत तुजें जैत आमकां मेळ्ळो सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. सांगात मात आमकां पुरो, तूं सांगात मात आमकां पुरो, ती कृपा मात आमकां पुरो, ती कृपा मात आमकां पुरो सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. शालाला पालशाला मला. हालेलुया, 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 हालेलुया. ताले भेटून आमी अब्रामाच्या देवाक, इसाकाच्या देवाक, याकोबाच्या देवाक स्तुती करया. तो आमच्या सांगत आसतना आमकां कितेंच बेना, आमचे सगळे गरजांनी तो उदारपणी पावता. फिलिपिकांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 ते 19 वाक्या आमच्या सांगत तो आसा. ಓ ದೇವರೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ, ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ. अब्रामाच्या देवा तूं बरो देव, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ इश्ट व्हडले ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ, इसाकाच्या देवा तूं आमचे लागींच आसा. ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ಹತ್ತಿರದವ. ತಾಯಿತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅನುದಿನವು ನನ್ನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಭಾರವನಿ ಹೊತ್ತು ನಡೆದೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ಭಾರವನಿ ಹೊತ್ತು ನಡೆದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ
ಮಾಡಿರುವೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯವ ಇಸಾಕನವ ದೇವ ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಹತ್ತಿರದವ दुबळ्यान दोळींतलो वयर काडटा सुमी आनी तो आमकां आमची ग्रेस्त काय तो आमकां दिता व्हडा मोगान तो आमकां पडयता आनी आशिर्वाद दिवन आमकां तो दुबळिकांतलो तो भायर काडटा तसलो तो देव अब्रामाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव आज तसो देव म्हजो आनी तुजो ह्या देवान आमकां लाभिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर आमी अर्घां दिवया आनी आमी विशेश जावन कितल्या गरीब जावन आसल्यारी आज आमकां देव वयर काडटलो दुबळीकाय आमच्या तान पयस करतलो आनी ताची ग्रेस्तकाय तो आमकां दितलो आनी आमच्या हर एका गरजांनी तो पावतलो ಧೂಳಿನಿಂದ ನೀ ಎತ್ತಿದೆ ದರಿದ್ರನನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದೆ ಜೀವನನ್ನು ಧೂಳಿನಿಂದ ನೀ ಎತ್ತಿದೆ ದರಿದ್ರನನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀ ನೀಡಿದೆ ಬಡತನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಬಡತನವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುವನ್ನು ನೀವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ನೀವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ನೀವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನೀ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು ಸಾವಿರ ವರ್ಷವೇ ಸಾಲದೆ ಹಜಾರು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲವ ಹೇಳಲು ಸಾವಿರ ವರ್ಷವೇ ಸಾಲದೆ ರಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀನ ಹತ್ತಿರದವ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಓ ದೇವರೇ ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ ಇಸಾಕನ ಓ ದೇವರೇ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ ನೀ ನನಗೆ ಹತ್ತಿರದವ Hallelujah, 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 जीव दिले सांभाळून वेलोय म्हाका दुर्बळकाय आतां वयर काडलोय तुवें दिले उपकार वर्सां रजा वर्स सांगिल्ले हांव ते विसरूंक शकचो ना सोम्या इतलें बरें पड तुवें म्हाका जिवीतान केलाय सोम्या हर एक म्हज्या मोतयेंत काळजा सदांच धाड सोम्या सदां स्तुतीकाची भाग आमकां दी सोम्या हालेलुया 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 अर्गा वगळा स्तुती महिमांचेच ताण तुका हर्षिता तुका होसाना तुका सोम्या हालेलुया 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 एकेटी पोरदोनी हांव आमचे उक्ते दवरया पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया देवाचें उतर आमी आयकोंक येता ते आमच्या काळजांत कसों दी मतीन रोंबों दी कशें मरी मायेन देवाचें उतर ताची मतीन कसयलें काळजांत जगोवन दवरलें आनी त्या प्रमाणें ती जियेली आनी एक महान स्त्री ती जाली आमी तिच्या वाटांनी चलोवन तेंच आमी आयकोवचें देवाचें उतर आमच्या काळजांत तें जगोवन दवरची कृपा आमच्या मतीन कसोवची कृपा त्या पवित्र आत्मा कडेन मागया जेन्ना
जेजू अपोस्तलां कडेन उलयलो जिवंतपण जाल्या उपरांत ताची काळजां ताची मनां ताणें विकास केली आनी ताणें कितें पुरो 3 वर्सांनी ताका टीच केल्लें सगळ्यांत ताच्या मती घेवचे बरी देव जेजून तांकां आशिर्वादीत केलें तो पवित्र आत्मा तांकां दिलो देखून आज आमकां तसो पवित्र आत्मा जाय देवाच्या उतरा प्रकार आमी जिवंक जाय आनी आमकां ती वाट जेजूची वाट आमकां ताणें दाखोवंक जाय त्या वाटे प्रमाणे आमी जियेल्यार मात्र खंयसान आमकां नवें जिवीत सस्नीक जिवीत आनी ह्या संवसाराच्या सूर वशांतावन कुडीच्या वडण्यांतावन आनी दोळ्यांच्या पुसलवणेंतान आमकां पयस रावंक जाता देखून ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची मजत मागया देवाचें उतार आयकूंक आमी फुडें सरया आनी दोनी हात आमचे उक्ते दवरून ही पवित्र आत्म्या आमचेर तो देवून ये म्हणून आमी मागया देवाची काकुलतांनी करपा ताच्या आत्म्या मारिफात आमचे थंय देवून येवं दी आमी बावतिस्मा मारिफात कान गेलो तो पवित्र आत्मो आमचे थंय जागोय म्हणून मागया जेजू म्हजें तें आसलेलो आत्म्याक तो जागय एक नितीवंत म्हाका कर पवित्रपणान जिवंक म्हाका करपा दी तुजें उतार म्हाज्या मतीन कंसय म्हज्या काळजांत रंबय पवित्र आत्म्या म्हजी मत विकास कर तुज्या उतरांक आनी जाय तितलें उतार हांवें जोन कान घेवच्या करपा आदार हे पवित्र आत्म्या तूं म्हाका दी म्हणून आमी मागया उपकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस तुझ्या शक्तीन आमकां रावतो आमचे सगळे तुका आमच्या मध्ये तुझ्या शक्तीन आमकां भर तुजे सक्तेन आमकां भर रावतो आमचे सगळे राव तूं आमचे सवय उपकार पवित्र आत्म्या देवकार पवित्र आत्म्या तुका आमच्या मध्ये तुका आमचे मोगे तुझ्या शक्तीन आमकां भर तुजे सक्तेन आमकां भर रावतो आमचे सगळे राव तूं आमचे सवय जिवीत दिवचें उदक सस्ताक वस्ती जर सस्नाक वाडची जर सुंदरांनी भोवतेन रोडना सुंदर आनी भोवतेना सगळे तूं सगळे सगळेच तूं तूं जिवी दिवचें उदक तूं जिवीत दिवचें उदक सस्ताक वाडची सर सस्नाक वाडची जर सुंदरांनी भोवतेनार सुंदर आनी भोवतेना सगळेच तूं सल उपकार पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमच्या मध्ये तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां नितळ कर तूं आमकां सस्ता बापाक भोगूंक सस्ना येवकार पवित्र आत्म्या येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजांत तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां नितळ कर तूं आमकां बापा भोगूंक सस्नाक बापाक भोगूंक सस्ना हालेलुया 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 ये पवित्र हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवणी शांती वाळो हालेलुया तुझ्या उच्चार आमचे ते देवणी शांती बोलून दास ते पवित्र आत्म्याच्या येणे फळांनी आमकां जीवन आमकां भस्मन उडे पवित्र परगडे उतार आयको ते चिरो ते सगळी सकत आमकां ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या जाव आमच्या मध्ये भर आमच्या पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 सर्वेस पर तुमच्या सगळ्या आसूं तुमचे सवय आसूं जुआ प्रमाण जेजू क्रिस्ता शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या हांव सुद्दां सर्गींत हांव देवान आयलोलो जीव हो उंडो खाता तो सस्नाक जी येतलो संवसारा जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंस मास
आमच्या सोम्याचे सुवर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता बसया मोगाच्या भावा भयणीनो हर एका दिसा आमकां आयकोनच्यो चड चड कश्ट लोकांचे आनी तेच कश्ट तुमी हांगासर हाडून आयल्यात. म्हजो जागो आडो घालून दुसऱ्या रीण दिल्लें पाद्र्यापा आतां म्हजो जागो येला म्हाका आयला ताणें रीण बांदूंक ना. दुसऱ्यांचें भांगार काणग्यो बँकान दवरून हांवें पयशे रीण काडिल्ले आज थंयसर म्हाका कामय मेळोना पयशे फाटीं दिवंक जावना भांगार आज बँक आपणाचें करून घेता. घर बांदून सुरू केल्लें परगांवांत काम गेलें. दुयेक सैरीक जाली आनी थंयसर बापायक कॅन्सर आयलें काजारत फाटीं घालें. सदांनीत दुखां भरिल्ल्यो काणयो सदांनीत कश्टां वयर कश्ट पिडा शिडा बेजाराय संकश्ट आमी आयकोन कितें इतले कश्ट कितें अशें जाता म्हणूंक पुरो आमी. पूण आमकां दिलां हें वरास बरवशाचें. खंयचें वरास? कोणेय ह्या वर्सा न्हीद जावन बरवसो सांडून आसचें न्हय. कित्याक बरवसो आमकां निराशी करिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सान डॉन बॉस्को फेस्त आमी करता. ताचे सांगाता आसलीं थंयसर कितलीं जाणां आवय बापायन दूर दितालीं. तरणाटो ह्या जागतो म्हजो पूत घरा मागण्याक येना म्हजो पूत वायट सवयेन पडला आनी कितें 100 वर्सां आदीं जियेलो सांगतो. आनी त्या वेळार थंयसर ताणें केलें एकच साक्रामेंता मुखार येवचें. तो तरणाटो सांगता भोंवडेक गेलो पिकनीक गेलो डान्स केलें संतोश पावलो खेळ्ळो अखेर ताणें एक उपकार मागलो म्हणजे सांगात इल्लो वेळ साक्रामेंताक सांगता येया. त्या जाल्यार म्हाका आणकी चड बळ येता आणकी चड उमेद येता तुजें सांगता आसूंक आणकी चड बरें करी हांव बगता. आनी ते सगळे आली पोली तरणाटे ताजे पयले पाटलावदार जाले आनी सालेशान मेळ घडलो. प्रेज द लॉर्ड. थोडे सांज जावन पावले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. येवकच ते सकत मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां कळिल्ली जाल्यार आमी खंय धांवते ना थंय ते हांगा धांवते ना धांवन येते आसले येवका दिसता थंय ताच्या शक्तींत ताच्या बळांत आमी बळ घेतले आसल्या येवकायच आराधना दवरले कडेन धांवून असो सोर पडटले हांव आज आमकां सकत वळोवन येता बळ वळोवन येता म्हणून आमी सांगतले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून आज पवित्र पुस्तका लागीं आमी आयल्या येवकायच त्या सकल समजोंक जेजू म्हणटा आय एम द ब्रेड ऑफ लायफ. कोण उंडो खाता ताका इटर्नल लायफ मेळटलें. जिविताचो उंडो तो सस्ती जिविताचो उंडो सस्ती जिते बासवणी तातूं म्हळ्यार आमकां हर एकल्याक मरणाचें एक ते मेल्ल्यांक बी येतात ना आपल्या मरणाक बी येतात. पूण जेजू एकलो मात्र देर दिवचो तो सासणीक जीव दिवचो जीव दातार हें काण तुमकां दिता सासणीक जिवीत तुमी घेवच्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तें बरोवचो सासणी जिवीत म्हाका तुका आसा हें बरोवचो सासणी जिवीत म्हाका तुका मेळटा हें बरोवचो सासणी जिवीत म्हाका तुका तो दिता हो बरोवचो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हो म्हणटा हो उंडो म्हजेंच मांस. कोणाचें मांस? जेजूचेंच मांस. आनी ह्या संवसारा मात न्ही सासणीक जिविताक व्हरतो बरोवचो सासणी जिविताकच व्हरतो बरोवचो. ह्या संवसारांत 4 दिसांक न्ही आमी 4 दिसांचे आज मागोवन वेचे नाका सासणें जिवीतच आमकां मेळा जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. निमाणे जेवणा वेळार एक दिसतांनी घडलो खेळाडा कश्टां संकश्टांच्या वेळार तो जाणा ताच्या पाश्यावांक तो येता तो जाणा शीस शिंपडटले शीस कश्टां सांपडटले तांकांय मारतीर मारतले सगळें तो जाणा.
देखून सगळें तो विज्युअलायज करता आनी तो कसले कश्ट येतले म्हण जाणा जावन येवकारिस्त करता. तर येवकारिस्त कश्टांच्या वेळार, कश्टांच्या कालाक, कश्टांक चॅलेंज मारूंक, कश्ट सोसूंक, कश्ट भोगूंक, कश्टांचे जैत व्हरूंक दिल्लो बोरवोसाचो साक्रामेंत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. लुकाच्या वस्वर 22, लूक चॅप्टर 22 वर्स 19 19 वळ कितें म्हणटा? ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पिल्ली, हे म्हज्या उडासा करा. कोणा पासो समर्पिल्ली? कोणा पासत? आमचे पासत. ताचे खातीर न्ही, आमचे पासत. ताणें सगळोच समर्पिलो आमचे खातीर, सगळोच दिलो आमचे खातीर, आमचे खातीर ताकाच ताणें दिलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमच्या जिविताच्या भोव अणकारांच्या वेळारय जेजू शिसांक बोड आनी बरवोसो दिवच्याक हो पवित्र येवकारिस्त करता. आमचे सगळे कश्ट जाणा जावन, आमचे अंतकार जाणा जावन आमकां बोड बरोसो दिवच्या खातीर हो साक्रामेंत करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज आमच्या कश्टांतय आमी धैर्य आनी गटाय घेवच्याक येवकारिस्त दिला. आमच्या कश्टांतय, आमच्या सलवणेंतय, आमच्या पिडेसिडेंतय धैर्य आनी गटाय घेवच्याक हो येवकारिस्त घडला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पळय एमावसाच्या वाटेर दोग जाण शिसबाईसान गेले. ते वाटेर गेले, सगळें सोलवालें, कांयच बरें ना. आमचें सगळें वगडायलें, जिवीत वगडायलें. देखून ते पाटी परताले. थोडे आसात मागलें, थंय मागलें, हांगा मागलें, हांगा मागलें, हांगा मागलें, हांगा मागलें, एक्की मेळोना. देखून देवस्ताना कामगारा बसल्या थोडे. आनी त्या वेळार तल्या मनशांक दोगांक जेजू सोदून आयलो. देव गौरवना. देव तो सोदून येता, देव येता, त्या बरोवश्यान बरोवंक येता. आमकां दिसना तो येता, आमच्या मदें तो दिसना. ताचे मदें तो आयलो, तांचे लागीं उलयलो, पयत पुसाय उतरां उलयलो आनी ते बरोवश्यान भरले. आनी ते म्हणूंक लागले, लूक अध्याय 24 31, लुकाच्या वस्वर 24 30 आनी 1 वळ सांगता कितें? तांचे दोळे उक्ते जाले. तांचे दोळे, हालो, तांचे दोळे उक्ते जाले. तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांकां ताची वळख मेळ्ळी. आमच्या कश्टांत जेजूची वळख आमकां मेळना. सैतान थंय हार दवरताले, तुजे कश्ट, तुजे कश्ट, तुजे कश्ट. तुजे देवाक ते दिसना. तुजो देव खंय आसा? तुज्या देवाक कितें दिना? आनी कितें मागण्या जावताय? कितें हें करताय, हें करताय? थोडे तेंबे कश्ट येता सोमरे परिक्षेक. कित्याक देव ताचे हाजिरी आमच्या मदेकात वर्त्या मापान हाडच्यार आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ही एक परिक्षा म्हण येता आमी, एक परिक्षा. ह्या परिक्षेक आमी खंय रावता गी पळोवंक. देव आमच्या सांगात रावन पळयता. हांवें सांतेर सांगिल्लें बरें, हांव तुज्या सांगात आसलो, तुवें म्हाका पळोवंकूच तूं नाय म्हणा लागलो जेजू. तुवें जैत वेलें जाल्यार हांव तूं सांगात रावल्ल्या वरवीं. आज जेजू आमी सांगात रावता. योगेस्तान जेजू आमचे दोळे उक्ते करता आनी ताच्या हाजिरेक दोळे उगडता. कश्टांत समस्यांत आसल्या आमकां विरारायंत वीज वावळी सांपडल्या, वाऱ्या वादळां सांपडल्या, वादळां सांपडल्या आमकां आमच्या सांगातात आसा म्हूण आमचे दोळे उगडता येवकारिस्तान. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो म्हणटा, आमी केदींच एकसुरी न्हय, आमी केदींच एकसुरी न्हय. आमच्या कश्टांत येवकारिस्तान धांवून आयल्यार तो आमचे दोळे उगडता आनी आमकां म्हणटा, आमी केदींच एकसुरी न्हय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून पवित्र येवकारिस्त आमकां बरोवसाची किरणां फांकयता. देखून न्ही ह्या पुरबाय किरणां न्ही ही किरणां
बोर खंय एक हें पळयलें कोणें तयार केल्लें गे हांगा सदांच पिशुलां दवरलें दिसता पूण ही किरना हांगासर आपुरबाय किरना तांतलें एक किर्ण तुजें तें आयल्यार पुरो नुस्तें साद हें आमकां मेजूंक जायना एक किर्ण तुजें तें आयल्यार पुरो तो तुजे दोळे उक्ते करता सांगात दिता तूं एक सुरो न्हय म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया निर्गमन ग्रंथ 16 तें तावणू आमी वाचल्यार अरण्यांत इस्रायल गुले 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 गुलेडीत गुंतात आमच्या इगर्जेन एका हांव आसता एका इगर्जेन चोर आयिल्लो चोर रातीक सक्रामेंताय पेट उक्तें करना काले व्हरून गेलो भितरलें हे शिबोरियाम व्हरून गेलो ते शिबोरियाम न्ही ताका शिबोरियाम उक्तें जावना साक्रिस्तांतली एक शिबोरियाम गेलो आनी एक आलस काडून गेलो गुला अखेरीक इगेजे कंपाउंड एका पोल्यान दवरून गेला थंयच्यान भायर वचोंक जावना ताका दोळे ताचे बंद जाले पळया इस्रायल परजा थंयसर तांचे सांगत आसचे देवा वळखले ना ते गुले परेशान जाले चलवाले पुरो जालें तांकां कितें करचें म्हूण कळना थंयसर अनसर्टन मुखार कितें कळना आमी थंय सोडून आयल्या मुखार कितें कळना गुंतात वळलां कितें समजना हल्या परिस्थितींत देव तांकां दिता कालें दिता अरण्यान तांकां खावंक कितें दिता माण्ण दिता तांच्या बुकेक तें माण्ण कितल्या दिसांनी ओट्टू करून दवरयेत एकाच दिसाचें म्हळ्यार एक दीस हांव आयलो सोमयाक पळोवंक फाल्यां खंय गेल्यार जालें फाल्यां तुवें घरापणी रावून उडास काड जेजू तूं म्हणजे सांगात आतां आसा न्हू उडास काडीचंय नाजाल्यार जालें ना तूं घरा आसतना जेजू ना म्हूण न्हय तूं एक सूर्य आसतना जेजू ना म्हणून न्हय माण ना म्हळ्यार सांगल्यार न्ही जावन जे देव आमच्या सांगाता आसा आमकां दिता हर एका दिसा आमी मागा जाय जेजून देखून शिकयलें आमचो दिसपट तो केन्ना दी आज आमकां दी आज आमकां दी आमी फाल्यांचो परवांचो आजत मागता तशें न्ही आमचो दिसपट आज आमकां दी जेवचे सांगाता रावूंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या जिविताच्या मरुभुमींत येवकारिस्त आमकां बळ दिता सगळो बरवसो एका दिसानच न्हय हर एका दिसा तो बरोवशान भरता प्रेज द लॉर्ड सर्गीत हांव पोशन दिता प्रेज द लॉर्ड पळया रायांच्या ग्रंथान 19 वस्वार चॅप्टर 19 फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 19 5 ते 8 वड पळया एलिया प्रवादी बियाण धांवलो लजयेन धांवलो सोलवोन धांवलो वळोन धांवलो निरासपणान भरलो आनी एका रुखामणान बसलो आनी हांवें जीवघात करचें बरें म्हूण बसलो त्या धाडा देव वगत रावना हांवें मरचें बरें म्हूण बसलो देव वगत रावना देवान कोणा धाडलो ताचे सरसीन कोणा धाडलो कोणा धाडलो एका देवदूताक धाडलो कालें धाडलें ताचे कडेन खाण धाडलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एका देवदूताक धाडलो खाण धाडलें तो कितल्या कश्टान सांपडला एकसुरपणांत आसा आनी कितें आनी ताका म्हळें उठ आनी खा तुजें पयन तुका आणकी जायतें आसा इतलें ग्याकेर करूंक न्हय पयन उठ आनी खा तुजें पयन जायतें आसा पयनाऱ्याचें खाण येवकारिस्त पयनाऱ्याचें खाण आमच्या जिविताय पयन ह्या कश्टान ह्या समस्येन ह्या सोलवणेन ह्या भिरांतीन ह्या वारे वादळान मुंदार सोंको प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या पोशणान ताणें ताचें मिसांव मुंदारशिलें आमी येसका जाताना आमी बरोसो सांगताना
येवकारिस्त आमकां तिरासणेन मुंदारूंक घटाय दिता. सोडूंक सकट सोडिना. एक फेलियर जालें सोडचें न्ही. आनी कांय जालें सोड धांवचें न्ही. आनी कितें निराशपण जालें जीव घात करचो न्ही. येवकारिस्त आमकां फुडारान आमकां बरोवश्यान भरता. पळया कितले सांत भक्त आसात येवकारिस्तां घटाय जोडिल्ले. ह्या देवडा साक्रामेंता म्हणल्यार कंतार कोणें बरयल्लें? ह्या देवडा साक्रामेंता म्हूण कंतार कोणें बरयल्लें? हां, फाटल्या हप्त्यान तो सांत ताजें फेस्तां जालें. कोण तो? डॉमिनिकान सांत. कोण तो? हां, कोण? मोठो आसलो. कित्याक बरोवचें तो जालें. मागचें बरोवचें. कोण तो सांत? अय्या, सांत थॉमस आक्विन. कोण? अय्यो, सांत थॉमस आक्विन. ताणें ह्या देवाक सांगलें कंतार बरोवंक सांगलें पाप साहेबान. बरें हेजें म्हूण सांगलें. आनी ताणें धीम घालून साक्रामेंता मुखार धीम घालून बरयलें कंतार. मागणें करून बरयलें कंतार. आजून तें कितलें पळय कितलो थेंब जालो. कितले थेंब जालो. 16 शेतां कितले तावन आतां शेतां मांडां जालीं. आजून ते कंतार जीव आसा. हे देवाड साक्रामेंता. हे देवाड साक्रामेंत सांत थॉमस म्हणूंक लागलो दी साक्रामेंट ऑफ लव सिग्निफायज लव आनी इट प्रोड्युसस लव. हो साक्रामेंत आमकां न्हीज जावन मोगाचो साक्रामेंत आमकां तो न्हीज जावन मोग आमकां दाखोवन दिता आनी तो मोगूच दिता. मोगाची जर्ती. देखून सांत जुआंव पावल दुसरो म्हणूंक लागलो येवकारिस्तांत जेजू आसा. कोण आसा? ताचो सॅक्रिफीस आसा. कितें आसा? ताचें जिवंतपण आसा. कितें आसा? ताचो पवित्रत्व आसा. कितें आसा? आमकां देणे जावन दिल्लो तो येवकारिस्त आसा. तो पवित्रत्व आसा. ताचें आराधन आमी वाडोवंक आमकां ताचें देवपणूच आसलें पळोवंक ताचें विधेयपण आनी ताचो मोग आसा तें आमी पळोवंक तो आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्याच येवकारिस्तान तावन जुआंव पावल दुसरो पाप साहेब बोड घेतालो. एक दीस भारताक आयिल्लो 86 इस्वेंत 86 इस्वेंत भारताक आयिल्लो. एर्नाकुळमांत मोद्याणेर 1 वर राती ताचे थंयसर सोदूंक लागले. वातयेक ना अर्जंट कितें फोन आयिल्लें. पाप साहेब रुमांत ना. सोदून आखरेक मेळ्ळो ताका त्या मागण्याच्या कुर्डान साक्रामेंत दवरले कडेन आनी थंयसर मागणें करना आलो मोद्याणेर 1 वरां रातीर. कित्याक तो थंय बरोवचो थंय रेग घेता बोळ घेता. आयले वार टिनेजर सांत म्हणलो. भुरगोच सांत जाल्लो. 10वी क्लासीचो भुरगो. कोण तो? सांत कार्लो आक्वितीस. तो म्हणूंक लागलो येवकारिस्ट इज द हायवे टू हेवन. येवकारिस्ट इज द हायवे टू हेवन. सर्गाक वेची राज रस्तो. सर्गा वेचो राज रस्तो म्हूण तो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. येवकारिस्त आमकां बरोवसो हाडटा. पळया सांत पेद्रू आमचो जेजुताचो माजी श्रेश्ठ वडील फादर पेद्रू आरुपे. ताणें सांगिल्लें घडी तुमकां हांवें सांगिल्लें आसा एकटी. ताणें म्हणलें आसा नागासाकी हिरोशिमान बॉम्ब घाल्ल्या वेळार थंय रक्तांत मातयेंत बुडोवन गेल्लीं मनशां तांकां कुमगार व्हरचो तांकां गाय तांचे नितळ करचें तांकां उदक खावंक दिवचें पुराय करतना एक स्त्री मेळ्ळी धुळीन बुडोवली. इल्लो जीव आलो पुसतना गाय पुसतना ती म्हणूंक लागली म्हाका वखदां मात हाडल्यान गे म्हाका कुमगारी हाडला गे. तिका कुमगारी हाडला म्हळें आनी तिका कुमगार दिलो. ती कुमगार काण गेल्या उपरांत 15 मिनटां तिचें सगळें मुखामळ परजळ्ळें. हे आज बस तितलें परजळ्ळें मुखामळ हांवें पळोवंक ना म्हणूंक लागलो तो फादर पेद्रू आरुपे. येवकारिस्त तितल्या बरोवश्यान भरता. 15 मिनटां उपरांत ती मोरान पावली. पूण तितल्या परजळान कितल्या जाणां कुमगार व्हरता आसतना तांकां ताळो काडूंक येना. बाये कुमगार हाडला जाय की म्हणटाना म्हणटात.
गिळूंक जायना जाल्यार आमी उदकान घाल म्हणून आमी दिता तेची आशा ताची आशा कित्याक ते पयनाक खाण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज येवकारिस्त दुर्पळ्यांक सेवा करूंक हेरांक बरोस आणल्यांक आदार दिवंक पेल्याचे गरजे पावंक कामिल्लो तोरेस म्हणलो एकलो येजाक आसलो तो कंबोडियान तो म्हणा लागलो हांवें अणभव करचो स्वातंत्र्य तुमकां मेळटा म्हणा सर हांव सोडचो ना तुमचे सांगाता झुजतलो म्हणा लागलो दुर्बळ्यान सांगाता आनी आमचो आसलो सांत आतां सांत गेला ताका आर्च बिशप ऑस्कार रोमेरो थंयसर एल साल्वादोरांत थंयसर लोकांच्या पार्टीन रावलो लोकांक कश्ट जाले 20% ग्रेस्त लोक 80% लोकांक टॅक्सां घालता कश्ट दितात आनी तो जाल्या लोकांक वरो थंय सांगाता न्याय न्ही धाडूंक म्हणून आनी तो त्या दिसा थंयसर कॅन्सर वार्डांत थंयसर एका चापलान मी सांगतालो आनी त्या वेळार मी सांगतानांत दुर्बळे पार्टीन रावल्या सांताक ह्या पाद्र्यापाक आर्च बिस्पाक गुळो मारलो काल उबारतानांत आनी थंय राखतांतच जेजूचे रागात हाचे रागात मिसळालें मार्तीर मेलो प्रेज द लॉर्ड तो म्हणटा येवकारिस्त दुर्बळ्यांक बरोवसो आमकां हर एकल्या बरोवसो आमी दुर्बळी म्हणूंक पुरो आमी पिडेस्त म्हणूंक पुरो आमी कश्ट नासो म्हणूंक पुरो आमी वादळान सांपडल्या म्हणूंक पुरो आमी समस्यान बुडल्या म्हणूंक पुरो आज आमकां बरोवसो येवकारिस्त प्रेज द लॉर्ड उबी रावया आज बरोस तुमच्या सोम्याक आज आमी उलो मारया बरोस तुमच्या सोम्याक आमच्या मस्त मागणी आसात कश्ट समस्यात सगळीं आज उडासा काडन ताच्या पांया तळा दवरून आमी मागया सगळे आज आमी मागया आमच्या प्रत्येक जावन बाप साहेबा खातीर आमच्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया आमच्या प्रत्येक जावन भारत राष्ट्रांत थंय हांगा जायते कडेन पवित्र सभा कश्टून आसा आनी ह्या सगळ्या कश्टाच्या पवित्र सभेक समर्पण कर दिवन मागया सगळे याजकांक धार्मिकांक समर्पण कर दिवया आमच्या मंगळूर दिएसीस आमचे बिशप पीटर पाऊल साल्डान आनी तशेंच याजकांक धार्मिकांक सगळ्या कॉंग्रिगेशनच्या सगळ्या धार्मिकांक आमी समर्पण कर दिवया आनी प्रत्येक जावन हांगा सेवा दितेल्या सगळ्या याजकांक आमच्या मानेबा फादर बेजिलवाज आनी तशेंच फादर आयवान आनी फादर संतोष हांकां समर्पण कर दिया हांगाच्या सगळ्या सिस्टरांक समर्पण कर दिवन ह्या फिरकेचेंत वावर तांचो आनीक चड आनी चड लोकांक मेळोवन दी आनी लोकांचें जिवीत सगळें सुमयातय फाटीं येवचे खातीर आनी चड आनी चड वावर करूंक जाय कृपादारी तांकां सगल्यांक फावो कर म्हणून हातबान एक गडी भर सगळे आमच्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया हालेलुया हालेलुया सोम्या जेजू तूं आमकां सांगात दिव आमच्या सांगात आसाय कश्टोनाच्या पयस तो मागता सोम्या आमच्या बाप साहेब कार्डिनल बिस्पो याजाक धार्मिका आनी सुवार्थ परगटणारा समेस्त तूं सांगात आज मागता सोम्या तुज्या आमच्या तांचे शेणाय तांकां तूं सांगात आसा म्हणजे तांकां भोगो दी सोम्या सांगात तांकां दी सोम्या आनी तांचे ते उतार आयकून तांकां तुका परगट करता आसतना तुजे दर्शन थंय जावन दी सोम्या आनी तुजो बरोस तांकां ती बरोवन दी सोम्या बरोस तांकां बर सोम्या हालेलुया 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 आमी मागया सगळ्या आमच्या भारत राष्ट्रा खातीर शांती समाधानान आनी हर एकल्या धर्माच्या आनी जिवनच्या खातीर प्रत्येक जण सगळ्या राष्ट्रांचेर शांती समाधाना खातीर मागया सर झुजाचे मोडान सगळ्यांक पयस सोंसून दी कितें पुरो अनावतां घडचें आसात सगळीं पयस सोंसून दी आनी ह्या वर्सा सगळें आमचें राष्ट्र शबिता आनी देव राखून दी सांबाळून दी आनी कितें वायट घडनातले बरी वायटीच्यो शक्ती कितें प्रभाव घालनातले बरी देवाची काकुलदानी करपा आमच्या भारत राष्ट्राचेर देवान येवं दी आनी सगळ्या लोकांनी जेजू क्रिस्त सोमी आनी सडवंदार म्हणून वळखोवचे बागी हर एकल्यांक पावस हांव दी आनी जेजूची राजवडकी आनी ताचे रायपण आमच्या भारत राष्ट्रांत उदेवून येवं दी आनी सगळ्या राष्ट्रांचे शांती समाधान राज करून दी म्हणून आतबान एकेडी बोर मागया हालेलुया 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 सोम्या तुज्या काला आसा सोम्या तुझे काल आसा देखून आज तुवें तांकां सलय सोम्या जेजू 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 आज ते आमच्या रागांच्या राष्ट्राचेर शेणाय आनी आमच्या राष्ट्रांत एकवट समाधान एक मन आनी सगळीं तुका स्तुती करून एका निचा देव स्तुती करच्या रितीन आमच्या देशा सांबाळ सोम्या हालेलुया 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 सगळ्या मुखेल्यांचे बेसांव घाल तांकां जाणवाय गिन्यान बुद्धी सोम्या हालेलुया 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 आमी मागया सगळ्या आमच्या कुटुंबा खातीर मागया सगळीं कुटुंबां प्रत्येक जाण ह्या फिरकेच्या सर जेच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिल्या फिरकेच्यान असल्या सगळ्या कुटुंबाक भेटून दिया
सर कुटुंबा शांतीन समाधान माय मगन एकवटान जिवंक कृपा दार आमी मागया सगळे कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट सडनी आनी पातकी जिणी सानून बरी जिणी जिवंक जाली कृपा दार हर एका कुटुंबान हर एका लग्नात जिवितान तांकां फावस जावं दी आनी सर घुसपट गोंदळ कितें आसा जाल्यार कुटुंबांनी सगळो पयस जावं दी आनी कितेंय पितिसपणां नाडिगडीची सक्तीचेर पाती येवन देवा ताणें पयस केल्ल्या सगळ्या कुटुंबांक परिवर्तन जावन फाटी येवं दीत आनी प्रत्येक जावन आज कोण पुराय यूट्यूब चॅनलां कोण व्ह्युवर्स आसात ते सगळे कुटुंबांक समर्पण करणे हर एका कुटुंबाचेर देवाची काकूळटांनी कृपा आज आमी मागया तुमची कुटुंबां सगळीं तुमच्या हातांनी वयर उबारून धरा आनी सगळ्या कुटुंबाचेर ही काकूळट मागया हालेलुया 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 सुमी आमची सगळी कुटुंबां तुका समर्पित आसोवया विशेष बरोबर सांडलेली कुटुंबां पिढे वरवीं काम नासतना येवंक नासतना विविधांच्या वादळां सांपडून विणांक पडून आनी खंयच्या कश्टांनी आसा सोम्या फेरीको मेळ नासतना त्या भुरग्या बाळाच्या जल्मा नासतना आनी खंयच्या रितीर आसा सोम्या ह्या खंयच्याय कश्टान सांपडल्यान बुडल्या रिणान सोम्या सगळी कुटुंबां त्या पांयां समर्पित आसोम्या राग द्वेषा म्हटली कुटुंबां समर्पित आसोम्या सगळे कुटुंबांचे ती आम्हाला ताका शेणाय आस आनी तांकां सुटका दी तांचे ते भरवोस भर ती आशिर्वाद भर पळयतो तांच्या कुटुंबान देवय आनी कुटुंबांनी नव्यान भर उल्हास भर सुत भर जैतान भर बेसा आनी भर सोम्या हालेलुया 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 आमी सकयल मागी आमच्या युवजनां खातीर भुरग्यां खातीर तुमच्या कुटुंबांनी असल्या सगळ्या युवजनांक भुरग्यांक समर्पण कर दिवया तांचें एज्युकेशन प्रत्येक जावन 10th असले 2nd PUC असल्या हर एकल्यांची तांची एग्जाम ह्या वर्सा बऱ्या तरेन बरोवंक तांणी बरे मार्क्स कान पास जावंक पुराय मोबायल एडिक्शन कितें ताचे तान पयस वचून गेम्स जावन पयस वचून तांणी प्रत्येक जावन तांच्या शिकपाचेर तांणी केंद्रीत ताचें मन केंद्रीत कर देवाची काकूळ तांणी करपा तांकां मेळचे खातीर आनी तांकां सगळींची जाणवाय मेळचे खातीर आनी देवाच्या पवित्रपणाची मजत हे सगळ्या भुरग्यांक युवजनांक मेळचे खातीर वायट संवयेंत आसल्या हर एकांक सुटका मेळचे खातीर आतां सगळ्या युवजनांक आनी भुरग्यां खातीर आमी मागया हालेलुया हालेलुया तुझ्या फाटल्यान आसा सोम्या ताका वाट जाय वाट दाखय जाय त्या वायटांतल्यान सुटका जाय सोम्या ताका बरें काम मेळा जाय भरोसे फुडार मेळा जाय शिकोवन तांकां जाय जाय बुदोवन तांकां जाणवाय जाय हे सगळ्या गरजा आनी आयल्या सोम्या सोय सांपडलेली आसा सोम्या सोय सांपडलेली सुटका जाय जाय ही सगळ्या तुझ्या योगेश मुखार आज संवसार भर मागता सोम्या आज तांचे सगळ्यांचे दया दाखय सोम्या आज तांचे दया दाखय तांचे अंधकार तूं खान सोड हा मरा खातीर शेणाय सगळे पिडा सिडा अंधकार कष्ट समस्या डिप्रेशनाक खान सोड आनी आज तो भरोसाचे भर सोम्या ते बेसावकार सोम्या भरोसे वाट ताका दाखय सोम्या आज खंडीत तांच्या जिवितांत तूं आय तूं सांगता अशें म्हणलें दर फाटी ताका दी सोम्या हालेलुया 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 सगळ्या पिडेस्तां खातीर मागया जेजूच्या अमलेक रगत सगळ्या पिडेस्तांचेर कान घेया तुमच्या कुटुंबाचेर कोणी पिडेस्त आसल्यार तुमच्या घरांनी कोणी पिडेस्त आसल्यार ते तुमी हांव सांगा ह्या आराधनाक आयल्यान ते सगळ्या पिडेस्तां खातीर आनी कोण पुरो ऑनलायनीर आसात ते सगळ्या पिडेस्तां खातीर आज आमी मागया जेजूची गूण करची सकत हर एकल्यान थंय देवून येवं दी आनी ताच्या रक्तान आमकां समेस्तांक धुवून नितळ करून दी आमची ताण कितें आसा ती पवित्र आत्म्याची ताण तो आमकां भागोवं दी आनी नितळ निर्मळ कर आमकां ताच्या आराधनाक योग्य जायशें आमकां करून दी म्हणून आज आमी मागया सगळ्या कॅन्सर पिडेस्तां खातीर किडनी फेलियर जावन वळवळटल्या खातीर आनी नाना रितीच्या वायरल इन्फेक्शनान कश्टांच्या खातीर प्रत्येक जावन तांचे खातीर मागया विशेषतान देवाची काकूळ करपा जायते ह्या जग धार्मिकां पिडेस्त आसात त्या सगळ्या पिडेस्तां खातीर समर्पण कर दिवं सगळ्या ह्या जगांक धार्मिकांक पिडेस्त जावन आसलेल्या आनी रिटायर्ड लायफ जियेतल्या सगळ्यांक समर्पण कर दिवं न्ही ह्या वेळार आमी मागया जेजूच्या अमलेक रगत तांचेर आमी कान घेवया हालेलुया 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 तुजें रगत आमकां जिवीत दिता तुजें रगत समी आमच्या आत्म्याची ताण बगयता तुजें रगत सम्या पाताक आमचे धुवून तुवें काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता रगत सम्या म्हाका जिवीत दिता तुजें रगत सम्या आत्म्या ताण बगयता तुजें रगत सम्या पाताक धुवून तें काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता तुजें रगत सम्या म्हाका जिवीत दिता तुजें रगत सम्या आत्म्या ताण बगयता तुजें रगत सम्या
पिढी पाताक जोडसे करता निचळ निर्मळ म्हाका करता आमोलीचे जग सोम्या मोठे सार गोविंदचे जग सोम्या मोठे शेना आमोलीचे जग सोम्या मोठे सार गोविंदचे जग सोम्या मोठे शेना तुझे रगत सोम्या आमकां सगळ्या वायटांत ते सुटका दिता तुझे रगत सोम्या नव्या जिवान तूं आमकां भरताय तुझे रगत सोम्या आमच्या आत्मीक झुजांत जैत तूं आमकां लाभयताय जेजू आमचें रक्षण तूं करताय ह्या वेळार सगळे आमचे जिवीत तूं समर्पण कर दिया आमचे दुश्मन कोण आसा तांकां आमी बक्षूंक आमी प्रयत्न करया तांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया आमकां कोण पुरा वायटाक ओडतात कोण पुरा आमकां देवाच्या विरोध वचूंक आमकां वायट वाट दाखयतात तांकां सगळ्यांक परिवर्तनाच्या वाटेर हाडया जेजू आज तांकां आपोड जेजू म्हणून मागया आमी दुश्मनांता सुटका दिता तुझे रगत सोम्या नव्या जिवान भरता तुझे रगत सोम्ये झुजान जैतला बैता मोठे रक्षण सदांच करता तुझे रगत दुश्मनांता सुटका दिता तुझे रगत सोम्या नव्या जिवान भरता तुझे रगत सोम्या जैतला बैता मोठे रक्षण सदांच करता आमोलीच्या तेलाय माता सोम्या गोविंदच्या रगता सोम्या ईद पडना सोलो ताका सोम्या जीवन जायना जी भूक ना सोम्या खुश सगळे विशेष तांकां जापोड सोम्या तांकां आपोड फूल कर सोम्या तुझ्या भलायकी तांकां भर सोम्या नव्या जिवान तांकां भर सोम्या नव्या जिवानात भर ते पवित्र तांकां भर पवित्र शक्तीन तांकां भर नव्या जिवान तांकां भर ती तांकां भर सोम्या तुझे कृपे भरती तांकां दिवन परम शांती बरोवन दी तुझे साक्षी तांकां कर सोम्या तुझे साक्षी तांकां कर तुझे साक्षी तांकां कर सोम्या हालेलुया 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 तुझी दैविक सगत वाळे सोम्या आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड तुझ्या सत्तेन तुझ्या मलेक रक्तान नितळ कर हरी आपल्या पीडा शडा पैस कर जेजू हालेलुया 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 पवित्र मागच्या आधी थोडी त्या सामान दिल्ली आसात कोणी आमचे भुरगे आसात हेरा भुरग्याची युवा जणांनी तांणी मस्त पयशे खर्च करन मस्त पयशे रीण बऱ्याकान घेवन विजा खातीर तांणी भरल्यात आनी आतां तांकां विजा येवना विजा तांकां इंटरव्यू बऱ्या मेळना अरे कठीण परिस्थितीन कितलीं जाणां मागो सांगल्यात म्हणून आमचे भुरगे जेंदी आसात मस्त ताणें मागो सांगले आसात तांकां एक बरी विजा मेळोवंक बेगीच बेगा स्टॅम्प जावंक आनी तांणी ते कितले कश्ट काडून ताणें काडलें रीण फारीक करून तांकां मेळोवंक तांकां विशेष तरान जेसो मागया आनी मागिल्लीं आसात जाग्यार बरें उदक मेळोवंक मागिल्लीं आसात परगांव तांचे थंयसर तांकां भलायकी मेळोवंक मागिल्लीं आसात आनी घराचें काम आनी कितें कामां ती सोंपोवंक मागिल्लीं आसा बरी सैरीक मेळोवंक मागिल्लीं आसा भुरग्याचें देणें मेळोवंक मागिल्लीं आसा वखात ना पिडेक बरें वखात सोदून काडूंक वखात मेळोवंक जायती कॅन्सर पिडेस्त तांकां त्या सामान दिल्यांत जायती कॅन्सर पिडेस्तां तांच्या घरांत जाग्यार घरांत समाधान ना कुटुंबांत समाधान ना समाधान येवंक ही सगळीं त्या सामान
पवित्र आत्म्या लागीं समर्पण कर आतां पवित्र आत्मा मागया पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया आज ताची जाणवाय गिन्यान बोध घटाय बळ भलायकी आशिर्वाद सुख समाधान संतोष धैर्य सदमने सकत देणी आनी फळां आमचे बरोवन आज हर एका कुटुंबात हर एका घराण्यांत हर एका जिवांत विशेषता बेसांव देवळांचे मागया हालेलुया 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 शाला ला 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 शियाला ला शाला मला ला पाला शाला हालेलुया 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 सोमिया 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 दार तुझ्या पवित्र आत्म्या सगळ्या आदी मागा धाडल्यात आदी मागा धाडलो पवित्र आत्मा सूर्य षष्ठचे आसतलो षष्ठ केलो पवित्र आत्मा ते सर आसतलो ते सर धाडलो तुवें तुझ्या तेच्या प्रवाद्याचेर अपोस्तलांचेर सूर्य पवित्र सभे धाडलो तो पवित्र आत्मा आज धाड पेंतेकोस्त धाडलो पवित्र आत्मा धाड आमच्या ते परत धाडाचे परत धाड पवित्र आत्म्या पवित्र शिराने रक्त नाळांनी हाडाच्या सालांनी पुढचे बघा जीवकणा त्याच्या घर घराण्यांनी त्याच्या वाठारांत जाग्यात सुवात येते तांच्या पासपोर्टान विजान तांच्या त्याच्या कामात वावरान थंयसर भुरग्यां जाय आसता त्या जोड्यांत आनी समाजाच्या जोड्यांत एकवटाच्या हरिये कडेन येवन ये तुझ्या मंदिरा आत्म्या ये माझ्या जीविता आत्म्या ये आवश्यकता आत्म्या ये आवरातून असा तुझ्या आत्म्या आमचे जेजू दार तुझ्या आत्म्या हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या तू देवण हे पवित्र आत्म्या आमकां नव्या जिविताच्या वाटेन तूं चलत कर पवित्र आत्म्या तुझ्या उज्याच्या रुपार आपोस्तलांचेर देवून आयिल्ल्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवण ये ह्या वेळार तुजी दैवीक सकत तुज्या बेसावणी आमकां भर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 सकल आमी दिंबी एरपडया जेजूच्या आशिर्वाद आमी कान घेवया आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर फिरगस कुटुंबाचेर सेवा दितले याजकांचेर धार्मिकांचेर सगळ्या लायकांचेर सर्व रितीन आमकां आदार दितल्या हांगा कोण पुरा ह्या मागण्याचे करता ब्रेडाक आनी कोण पुरा दान धर्म करतात फिरगजेच्या कामाक कोण पुरा आपली काणी कांडितात तांकां सगळ्यांचेर देवाचें धाराळ आशिर्वादा देवून येवं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया ये सोम्यान जेजू क्रिस्ता ह्या विची सकाळमेंताका तुज्या कश्टान उगडास तुवें आमकां सोडला तुज्या सोडणेचो फळ सदांच आमची ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीचें रक्त ह्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय
ससनाच्या ससना. आमेन. सोमिया तुका दिन वाचलेल्या गनिया महिमा तुझी देखली वरती दया बघली कर्जांचा गादिता तुका नावडलेल्या सोमिया तुका दिन वाचलेल्या गनिया आता जेजू संगी भेटतावी बरी मानून भयणीनो आज हांगास आमी सांदिल्लीं आसात देवच्या पवित्र काळजाक त्या मानाक आनी वडांगणी मायेच्या मजतीक आर्गामिसा रिटा डिसोजा इरोडी बोरकाळा प्रत्येक इराद्या पासून मी स्थिता मंत्यारो वर्काडी तशेंच सल्ल्या आत्म्या मी स्थिता वायले डिसोजा उद्यान भेटतो तांच्या इराद्या मागता आसतना आज उंड्या दान दिल्ल्या रविंद्रा बागांबिला तशेंच इन्फेंट जिजस केटरिंग हांच्या इराद्या पासोती आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते मुगाळ भवन आणि बहिणीनो आज पवित्र सभा जॉन बॉस्को जुआंव बॉस्को हांचे स्मरण करता. जुआंव बॉस्को इटेली गांवांत आपल्या तरणाटपणार सबार भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक आपणा ते आकर्शीत करून जेजूची वळख ताणें दिल्ली आसा. आपणा ते असल्या तालंत देवाच्या उतार प्रगट करच्या खातीर आनी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक जेजूची वळख दिवन तांकां तांच्या जिवितांत बरी मोलां शिकोवन आत्मीक जिवितांत बरेंपण जोडूंक आनी घडसूंक ताणें कुमो केल्ली आसा. देवाचे उतार आमकां सांगता देवाचे उतार आमच्या जिवितांत आयकूंक आनी रोंबोवंक आमी जागो करून दिवंक जाय. साव जुआंव बॉस्को ताच्या जिवितांत देवाचे उतार ताणें स्विकार केलें आनी ते देवाचे उतार आपणा ते आसले तालंतां आनी शाती उपयोग करून ते ताणें हेरांक दिले. आज जुआंव बॉस्को आमकां हर एकल्यांक प्रेरण जावन आसा. हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमी मागोवंक जाय सबारपटी आनी हर एक पटी आमच्या कुटुंबांत आनी प्रत्येक रितीन हांगासर देव मंदिरांत आमी देवाचे उतार आमी आयकता. देवाच्या उतरा मुखांत्र देव खुद्द आमच्या लागीं उलयता हें आमच्या मतींत आमी दवरूंक जाय. देवाचे उतार आमी आयकल्ले ते देवाचे उतार आमच्या काळजांत रोंबोवन आनी ते 100 वांट्यांनी फळ दिवंक दिसपडटे आमी प्रयत्न करया आनी ह्या खातीर मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता म्हणा चिंतून राव सोडून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसपग्यो सदां संकारी मरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तू सर माया मोगाची नी संतोषाची जर बगेबोन तू जुवां बॉस्कोक तरणाट्यांचो बापय आनी शिकोवदार जावंक तुवें विंसलोय आनी ताचें काळीज तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान पेटयले. ताचे परी आमची काळजां मोगान पेटोवन तुका सोडून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणीक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजीच सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आदल्या दिसांचो उगडास करा. त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटस कश्टांचे व्हड एक झूज तुमी झुजल्यात. एक वाटेन सोमेस्तां हुजीर निंदा आनी दगदोणी तुमी भोगली आनी एक वाटेन तसली कश्ट सस्तेल्याचे सांगाती तुमी जाल्यात. बंदेंत आसल्यांच्या कंदी दुकांत लेगून तुमी वांटो घेतलो आनी तुमचे आस्त बोदीक लुटून व्हरूंक तुमी संतोशान सोडलें. कित्याक ताचे प्रास चड बरी आनी शाश्वीत बालता तसली ग्रेस्तकाय तुमचे स्वाधीन आसा म्हणून तुमी जाणा जाल्यात. तर आतां तुमचे धैर्य सांडी नाकात, कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक वर्ते इनाम झडटल्यात. देवाची कुशी करून ताणें बसयल्ले जोडूंक तुमी पावजय जाल्यार सोंसणीकाय अशी तुमकां आनीकी गरज आसा. कित्याक थोडोच काल उरला आनी येवचो आसा तो येतलो तो गलाय करचो ना. म्हजो नितिवंत मनीस बावरतान जियेतलो, पूण तो फाटीं सरत जाल्यार म्हाका तो मानवचो ना. पूण तुमी फाटीं सरन नास जातेल्यास भितरले न्हय बागार बावर्त आसून आत्म्याचे तारान जोडून घेतल्या मदली. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुका. श्लोक. नितीवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे आत्रेक बागयतलो. श्लोक. नितीवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुझे जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विस्वास दवर, तोच तें चलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेपण पातक्यांच्या उजवाडा बरी, पांत्याच्या उजवाडा बरी. तुजें नितीवंतपण दणपराच्या वता बरी परजलासें करतलो. श्लोक. नितीवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. देवाक अर्गां सात्वीक मनशाची पावलां सर्वेस्पर राखता. ताच्या साल समकणेक तो मानवता. निसारल्यारी तो पडचो ना, कित्याक सर्वेस्परस आत धर ताका उकळण धरता. श्लोक. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांदाच्या वेळा तोच ताचे भद्र स्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांचे आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मानाच्या हातांतली तांकां वाटयता. नितीवंतांची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उगाडलाय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमची सवे आसूं.
मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू परत्यान म्हळें, देवाचें राज हे परी म्हणयेत एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता. दीस वा रात जागो आसतना वा न्हिदिल्ल्या वेळार ते किर्लाता आनी वाडटा. आनी एक कशें म्हूण तो सुनेना. भूंय आपलेच तकीस फळ दिवचें करता. पयलीं पलवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली दाणी. पूण फळ दिवतस तो लुवणेक तयार जाला देखून तो कोयती घालता. तो म्हणूं लागलो, देवाचें राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवन आमी ती चित्रावयेत. ते सश्वाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेक कुंपल्ल्या वेळार ते भुंयद रोयलेल्या सर बियां काणा प्रास ल्हान, पूण ओपतस तो किर्लोन वाडटा आनी सर जडा प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. आंतराळाची सुकणी येवन ताच्या सवळेक घोंटेर बांदतात. असल्या सभार ओपारींनी लोकांचे समजन येतकीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो. ओपारी विणे तो तांच्या लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कट तो सोडोवन सांगतलो. देवाचे उतार हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवैता बाबा. उंडवाय तुका. दयेन तुगे माणिक आमची. तुका मागोगे. उंडवाय धाडून तुझे मुखार येता. जेजू क्रिस्ताच्या माझा रक्तान बदल म्हणून आता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पोरजेचो यज्ञ मानून घे. जुवांव बसको तुज्या भक्ताच्या परबे दिसा तुज्या महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गुवळ्या बराबर आमच्या दिसा दिसाचे जिवीत तुका मानता तसले निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजाव बारुया. आमी सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जुवांव बसको तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवी सभेत फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. गडपारांचो सर्वेस्वर
सर्गी तुकाज सर्गी तुकाज सर्वेश्वराचे नामी येता ताकाज सर्गी तुकाज सर्गी तुकाज बापा क्रिस्त पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ईदणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जामती आमकां समया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मरण सुसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी कायात ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरे जेव्हा जातच ताणें कास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी इतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सुस्नीक कराराचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस मनशा पासत हे वारावतले हे म्हज्या वडा आसा करात बाबार्थ सोगटूं परगटू या तुझे मारा आम्ही समारंभता तुझे कोण जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोन्याचे बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणा समी भक्तीपणी उडास करता ओ जिबीत सवंडो आनी सुरवणेची खाल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुरतल्या मा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिठो पाल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय जिवंतपणाचो बरोबर सोडून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुर्त कर तांकां इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसजळीत मकामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां अमरी देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवन सुजे भाग्यवन धर्मदोता भाग्यवन डॉन बॉस्को आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांणी सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना सुमयान आमकां मागोंक शिकयलां ते मागणे आतां आमी संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायतांतले आमकां निवार दायकण्याचे वितां सबोस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबशान अत्रेकतले आमकां
तुझे उदार का कोळतीन सरपातकांतले सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्म दुता मळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आणि एक बोटांद सांबाळ तू जी येताय आणि रास करताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदंकाल तुमचे सवयासो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुमच्या भितरींचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. बहुमगाळ बापा डॉन बॉस्को तुझ्या भक्त सवडास करून हे दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतलो. या कलत्या वुंड्या आनी दाखावायनाच्या रूपान तुझे जिवीत आमकां मेळ्ळा तें सर्गार कोणानी न्ही पूण तुका स्वरूप बघून आमकां मेळाशें कर. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. भगिनीनो आज ह्या मागण्या कुमो करून गेल्या ब्रदर एलियास लिबाय आणि जोसेफ ब्रदर मास्टर ताका त्या गायचो उपकार उरता. तशेंच आज हे रेकॉर्ड करून दिव्यवाणी लायव्ह असो आसा अविनाश ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. उंड्या दान दिल्ल्यांकी आनी मागण्याक येवन साकार दिल्या सर्वांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. येवचो शुक्रार म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सगळीं आमी सांगात येवया सगळीं जाण आपणान मागया आमी अक्रिस्तांव बऱ्यान हांगा त्या सावन दिवंक सुरू केल्यान आज उंड्याक एका क्रिस्तांवांच्यान कुमो केल्या ताका मागेल्लें मेळ्ळां आनी मागा जाय म्हूण सांगून देखून आमी आमची मागणी सुम्याक समर्पया. आज उंडो दान दिल्या पासत आनी कुमो केल्या सर्वां पासत मागया. सर्गी जपो मोगाळा बापा तुवें आमकां दिल्ल्या सर्व देण्याक आतां आमी तुका आर्गां दिता. तुवें आमगे अक्रिस्ताच्या उंड्यान आमकां पोसलें. ह्या मागण्यांत आमकां वर्ती कृपा पळयतना देणी आमचेर धाडली आनी आतां आमी घरा वता आसतना आतां उंडो आमी खावन वेतल्या ह्या उंड्याचेर तुवें बेसांव घाल. हो आमकां न्हीच कुडीचें पोशण कुडीची भलायकी
पगार आमकां अत्मियतान सकत दिवंक सको आनी तुजी खुशी कर तुजी स्तुती कर सदांनी तुका महिमा दिवन तुजे बरोबर वचून जिवितांत मेटा काडूंक आमकां साथ दिसांव ह्या मागतां ताच्या पुता क्रिस्त आमच्या सुमे मारिफात आनी सहपयदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो उंडो सेवतेल्यांचेर उंडो दान दिल्ल्यांचेर सर्वांचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. पुत्रा सोवे अवकार मोरे आशीर्वाद दिवांका भगवान कुसाचे कुरवे निमर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.